दीस सोमार, जुलैची 14 तारीख 2025. पहिले वाचप, निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 1, वोळ 8 ते 14 पर्यंत आनी वोळ 22. जुजेची वळख नातलो एक नवो राय इजिप्तांत अधिकाराक आयलो. ताणें आपले परजेक म्हळें, पळया, इस्रायेलाचे संततेचो लोक आमच्याकी चड वाडला आनी बळिश्ट जाला. तांची संख्या चडानाशी करूंक आमी तांचे विरोध एक बरो उपाय सोदूंक जाय. झूज बी उठत जाल्यार तीं आमच्या दुस्माना सोबे एकवटतीत, आमचे विरोध झुजतीत आनी ह्या देशांतलीं पळून धांवतीत. देखून जडायाची वजी दिवन तांकां दमावचे खातीर जबरदस्त मुकदमांक तांचे वयर नेमले. अशें तांणी फाराव्याक पितोम आनी रामसेस म्हणली कोटराची शारां बांदली. पूण जितले चड तांणी तांकां दग दिली, तितली चड ती संख्यान वाडली आनी विस्तारली आनी लोकांक इस्रायलितांची भिरांत दिसूंक लागली. देखून इजिप्तकारांनी इस्रायलितांक निश्चरायेन गुलामपणांत लोटूंक घाली. भरासो वावर तांकां दिवन तांची जिणी कोडसाणेन बराशी केली. मातयेच्या आनी इटांच्या वावराक तांकां लायली. शेतांतली सर्व जिनसांची कामां तांकां दिली. हे परी इस्रायलितांनी कठीण गुलामाचो वावर करून तांणी तांकां बलात्कार केलो. तेन्ना फाराव्यान आपल्या सगळ्या लोकांक आज्ञा दिली, हेब्रेवांक जल्मल्ल्या हर एक चरक्या भुरग्यांक न्हीद उडया, पूण चेडवां भुरग्यांक वाचूंक सोडा. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 126, 1-3, 4-6 आनी 7-8. श्लोक. सर्वेस्वराचे नांवी आमचो आधार. सर्वेस्वर जर आमचे सोबे नातलो जाल्यार हें इस्रायेलाचें गायन. सर्वेस्वर आमचे सोबे नातलो जाल्यार आमची गत कितें जावंक पावती. रागान जळोन आमचेर उठलेले मनीस आमकां सगळ्यांच गिळते. श्लोक. सर्वेस्वराचे नांवी आमचो आधार. तवळ आवरांत आमी बुडलेलीं आसल्या. उदकाचो लोट आमकां वडीत व्हरतो आसलो. ताची भिरांकूळ ल्हारां आमच्या वयल्यान गेल्ल्या बगार रावची नातलीं. तांच्या घासांत पडोवंक सोडिनातलो देव सदैव जावं. श्लोक. सर्वेस्वराचे नांवी आमचो आधार. शिकारेगराच्या पासांतलो सुकोन वेतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या. निजाकी पास निसरलो आनी आमी सुटल्या. जाणें सर्ग आनी संवसार रचला, त्याच सर्वेस्वराचे नांवी आमचो आधार. श्लोक. सर्वेस्वराचे नांवी आमचो आधार. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. नितीपासत दगदणी भोगतेलीं कितलीं भागी, सर्गींचे रास तांचे. आलेलुया, आलेलुया. शुभवार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता 10 अध्याय वोळ 34 तावन अध्याय 11 वोळ 1 पर्यंत. जेजू आपल्याशी लागीं म्हणालो, हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयलां म्हूण चिंती नाकात. समाधान न्ही, बगार तलवार हाडूंक आयलां. पुताक आपल्या बापायचेर, धुवेक आपले आवयचेर, सुनेक आपले मायचेर विरोध करूंक म्हूण हांव आयलां. अशें एकल्याक आपले घरचेच मनीस दुस्मान जावंक पावतले. म्हजे व्हरून चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही. म्हजे व्हरून चड आपल्या पुताचो वा धुवेचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही. आपलो खुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटायता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता, आनी म्हाका स्वागत दिता
तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता. प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो आनी नितिवंताक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता. नितिवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळे उदक लेगून दिता, सतच हांव तुमकां सांगता, ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. जेजू आपल्या 12 जाणां शिसांक ही शिकवण दिवन जातस भोंवतणीच्या शहरांनी शिकोवंक आनी प्रसंग करूंक थंयसो भायर सरून गेलो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमी दिसपट्टे खंयच्या वस्तूतावन आमी नेसच्या वस्तुरां पर्यंत जायती सलहा घेता. दाखल्याक वस्तूर कशें नाजूक करून दवरयेत, कितलो तेंप उपयोग करयेत, कसलो डिटर्जंट उपयोग केल्यार बाळ वतलें म्हूण समजून घेता. आमच्या खंयच्या वस्तूंचेर कितल्या प्रमाणाचें मीठ, साकर आनी हेर संगती आसात, कितल्या उदेक तें खाण उपयोग करयेत म्हूण छापलेलें वाचून समजून काणून घेता. आज जेजू आमकां वस्तूंची एक्सपायरी डेट दिना. बगार ताचो शीस जायचे तर कितें करीजे म्हूण एक ल्हानशी पट्टी आमच्या मुखार दवरता. आमचो पयलो वैरी आमच्या कुटुंबांत आसतलो आनी जेजूक आमच्या जिविताचो प्रमुख आनी केंद्र जावन वळखूंक मानून घेवचें. सोम्यतेन जियोवचें आनी ताणें धाडल्या प्रवाद्यांक स्विकार करचें. ताकाच स्विकार केल्लें बरी म्हूण जेजू सांगता. कोण देवान धाडलेल्या मनशाक उक्त्या मनान आनी काळजान येवकार दिता ताका इनाम चुकचें ना. सांजू हांव क्रिस्तोस्तम बरयता. खंयसर मोग वाळटा थंयसर चड आनी चड बरेंपण उदोवन येता. हें बरेंपण आमच्या काळजा गुंडायेतावन येजें, फकत मोतीन न्ही.